P1, page number 163, P1. Eya Deya, Tumi sogli, Deva Goranata Nati, Provis Gorat, Bhakti Pori, Provis Gorat, Bhakti Pori. Eya Deya, Tumi sogli, Deva Goranata Nati, Provis Gorat, Bhakti Pori, Provis Gorat, Bhakti Pori. Modur Mobalutra, Amcha Kanar Porta, Kedo Santo Samka, Ordean Turling Garza, Tonan Gorling Gita. Kedo Santo Samka, Ordean Turling Garza, Tonan Gorling Gita. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसू. बगाड बाबडीनो आयचो सेवा धर्म मनशाक मान रेस्पेद दिवंक मनशाचें वर्तेपण राखूंक आमकां आपयता. जेजून आपल्या जिवितान सगल्यांक बरें केलें. ताणें कसलोच भेदभाव करूंक ना. आमच्या जिवितान बरें करपाक आमकां जायत्यो संद्यो मेळटल्यो. बरें करुया. जेजूचो मोग आमच्या उतरां कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांक दाखोवंक ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. हे मिसा भेटयता आयज आपलो जल्माचो दीस समोर उमता बेर्नी फेर्नांदीसाच्या इतिहासा पासत
ताका बरी भलायकी देवान ताचेर शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी आमची तेच हवा जे कितें आमी मागूंक आयल्या भावार्थान आमी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन संवसारान शांती आसूंक मागुया. जें झूज चालू आसा तें बेगीच बंद जालें पुरो म्हूण. धावेचीं भुरगीं परिक्षा आन्सर करतात तांकां शिकूंक बरें गिन्यान मागुया. जाय तो लोक पिडेन कोश्रवता तांकां वेगळी पेकोवणी फावो करून मागुया. जायतीं तरणाटीं वायट संवयाक लोबदोल्यांत बेकार आसात ताणें आपलें जिवीत बदलल्या पुरो मागुया. आमच्या कुटुंबांनी सूख शांती मोग भावपण आसूंक मागुया. सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा तुवें तुजे पोरशेक लिजबोवाचो भाग्योन आंतोन कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक तीर आस्कारीक जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाडून सगल्या आमच्या आडकोणीन तूं आमकां आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेतान राजव चलयता सासनाच्या आसना. आमेन. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उंबऱ्या पोंदाक थान उदकाचो वाल भायर सोदतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोडल्यान वेदीचे दोखिणी वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवट्या लागीं म्हाका पावयलो. आतां माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 आत ताणें मेजलें. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुब्याक पावतालें. दुसरे 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोपरांक पावतालें. आनीक 1000 आत ताणें मेजलें आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नोदींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें. कित्याक वाड चोडून खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता तुवें हें देखलाय मूं. मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दोर्या पर्यान पावता आनी दोर्यान पावतोच दोर्याचें उदक गोड कोत्ता. आयज जूंय ही नोद पावता थंय जिवी रोचना जिवी उरतलीं आनी जायतीं मासलीं आसतलीं. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबा जिवीत उपजता.
नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगलीं जिनसांची फळां दिसतात तसलीं झाडां जातलीं. ताची पानां कोदीस बावची नान आनी ताचेर फळां कमी जावची नात. न्हंयच्या म्हयन्यान तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांसून व्हांवतलें उदक ती उदकान ती शिंपल्यान. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी ताचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जाबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. सगलीं म्हणया. दोलबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोल. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कापल्यार कापूं, दोंगर हाल्ल्यार दर्यान उमटून पडूं, आमी हालची नांव. जाबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. बोव वर्त्या सर्वेस्पराचो पवित्र निर्वास थंय आसा उबो. देवान जोर तिकाण केलां शारा मदें, तर तें शार हालत कशें. जाबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पराची कोतुवां, ताणेन पिर्तूम केल्ली अजेपां. जाबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Wakani tuka Krista, raisasnei moimeja. Wakani tuka Krista, Amen. निर्मल कालीस देवा, रोचून घाल म्हज्या होड्यान आनी तुजे सोरवणेचो परतून म्हाका संतोष दी. Wakani tuka Krista, raisasnei moimeja. Wakani tuka Krista, Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जी देवाची परब आसली आनी जेजू जेरुसल्याक गेलो. जेरुसल्याक शेळयेचे तोडये लागीं एक बांदाबोड आसा. हेब्रू भाशेन तिका बेतजाता म्हणटात. तिका 5 तार आंगणां आसात. थंय कुड्डी, तोठी, आरेन दवरलेलीं असलीं खूब पिडे वतां पडलेलीं आसात. ती सगलीं उदक हालतालीं म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोडयेन देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतोच जी कोण पयलीं उदकान देंवतालीं ती कसलेय पिडेंतलीं बरी जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेसून ताका देखलो आनी थंय तो जायतो काळ आसलो असले गोतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तोडयेन घालूंक म्हजो कोण ना. आनी हांव वेता म्हणसर
दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सोदता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवारी म्हणलें, आयज सोनवार, तुज्यान अंथरूण उखलून नजो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हणलोलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक तुवें जी लोकांची लूट जाल्ली ताचे मोदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातोक करी नाकाय. ना तर तुका कितेंय आदलें वन पास जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनोरा दीस करीत देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. सोमयाचें शिव वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी उदकाचो वापर करता आनी उदकाक दोन मुखेल गूण आसात. उदक जिवीत हाडटा जाल्यार दुसरे वाटेन उदक मरणूय हाडटा. इट गिव्स लायफ एंड इट टेक्स लायफ. दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी उदक जेवणाक वापरता, न्हावपाक वापरता, कपडे धुवपाक वापरता आनी हे तरेन जायतो आमी उदकाचो वापर करता. जावं आमच्या धर्मांत उदक पेकोवणी हाडपाक वापरतात, उदक नितळ करपाक वापरतात, उदक एके भाशेन प्युरिफाय आमी करता म्हणटा. मोगाळ बाबडीनो, बावतिजमान आमी उदक वापरता एका मनशाक नितळ करपाक. मनीस मूळ पातकान जल्मला हे पातक धुवन काडपाक. मोगाळ बाबडीनो, एका दिसा खंय मड्रास हाच्या रेल्वे स्टेशनार एक ल्हानशी घडणी घडली. एका पुस्तकान हांवें वाचलोली. सकाळच्या वेळार खंय जायतो लोक ट्रेनीक रावतालो आनी खंय जेन्ना ट्रेन आयली लोक खंय धांवूंक लागलो ट्रेनीन भितर सरपाक. आनी थंयसर खंय एक ल्हान भुरगें संत्रां विकतालें पाटलो घेवन. आनी जेन्ना खंय लोक धांवतालो कोण तरी हे चेडवाक आड्डता आनी ताची संत्रां सगळीं काला पडटात. कोणूच ताका आदार दिना. आनी थंयसर खंय एक तरणाटो आसलो हे सगळें पळयता आनी फाटीं येता, हे चेडवाक आदार दिता, ताजे सगळीं संत्रां एकठांय करता, ताजे फाटल्यान घालता. आनी जेन्ना तो मुखार वचूंक लागता तेन्ना खंय हे चेडूं ताका विचारता, तूं जेजूचो शीस? कारण जेजून सगल्यांक बरें केलें, ताज्या शिसानूय बरें केलें, कारण तुवें म्हजे सवें ही बरी करणी केली. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयले वाचपान आमी उदकाचे गूण आयकल्यात. कशे भाशेन जंयसर उदक पावता हो व्हाळ पावता. इजिकेल प्रवाद्याक हें दर्शन पडटा. एक व्हाळ व्हांवता उदकाचो आनी जंयसर हें उदक पावता सगळेंच बरेंपण करता. जेन्ना हें उदक दर्याक मेळटा कार उदक गोड जाता. जेन्ना हें उदक व्हांवता
व्हाळाचे कुशीक झाडां जातात, ताका बरीं फळां आनी फुलां जातात. हे उदकाक वखदाचो वापर करता हांव. हे उदकान मासडी आसात. हे उदक सगळेंच बरेंपण हाडटा. जे भाशेन हें उदक बरेंपण हाडटा, आमच्याय जिवितान उदका भाशेन आमी सगल्यांक बरें करपाक, जे भाशेन जेजून बरें केलें आमकांय बरें करपाक आपयल्यांत. भाग्योन पावलो म्हणटालो, तोकोन आसतना बरें करूच रावात. डू नॉट बी वेरी ऑफ डुईंग वॉट इज गूड. जितले पावटी म्हाका संद्यो मेळटात बरें करपाक, आमी बरें करुया. आयच्या शिव वर्तमानान आमी मिलाग्र आयकल्या. सोनवार आसलो आनी सोनवाराक कांयच करूंक नजो, वावर करूंक नजो, बरें करूंक नजो, अंथरूण उखलूंक चलोवंक नजो. कारण ते म्हणटाले सोनवार एक पवित्र दीस. थंयसर एक बांदावळ आसली आनी उदक आसलें. आनी जेन्ना खंय आज बडवो उदक आलयतालो, पिडेवंत उदकान देंवताले आनी बरें जाताले. थंयसर एक मनीस आसलो, ताका 38 वर्सां हे पिडेक जाल्ली. ताजो कोणूय नासलो ताका उदकान घालपाक. आनी जेजू ताचें चुरचुरें करता आनी ताका विचारता, तुका बरो जावंक जाय. आनी जेजू ह्या मनशाक उदकान घायना, पूण आपुणूच उदक जाता आनी त्या मनशाक बरो करता. जे भाशेन उदक जिवीत हाडटा, जेजू ह्या मनशाक जिवीत दिता. मोगाळ बाबडीनो, आनी हो मनीस वचून जेजूक परगोड करता. मोगाळ बाबडीनो, उदका भाशेन आमचें जिवीत जावं दी. जंयसर आमी वेताव, भोंवताव, वावर करताव, सगळे स्वातेर जिवीत हाडपाक, बरेंपण हाडपाक, जेजूचो मोग शिपडावपाक. हे भाशेन जेजू आमकां आदार दिता, जेजू आमकां बरें करता. आमी बरें करुया. आनी किरीत भाशेन आमी ह्या प्राचीत काळान आसाव. हो प्राचीत काळ कुरपेचो काळ. आमकां मागणें करूंक, आमकां धर्मदान दिवंक, आमकां उपास करूंक आपयल्यांत. आमच्या जिवितान ह्यो सगल्यो वस्तू करुया. जो मोग आमी जेजूचो अनुभवला तो आमच्या उतरां करण्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दिवंक ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान संकोच येतात तेन्ना देवाचेर विस्वास सांडिना जावंक, पूण तो अदीक ओकोण करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दोनया देवा आयक आमचो ताळो, भोवती मोडान मारता उलो. आमी क्रिस्ती बावडट्यांनी दिसपट्ट्या जिवितान देवाचो खाशेलो अनुभव घेवंक आनी सभे मजार स्वताची गवाय दिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दोनया देवा आयक आमचो ताळो, भोवती मोडान मारता उलो. ह्या मिसा भेटेंत आपल्या इंतेसां भेटयतलो बेनी फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समारंभता. बागियोंत आंतोनीचे विनवणेन
ताचेर आनी आमा समेस्तांचेर बापान आपलो आशिर्वाद घालो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयकामचो ताळो भोवतीपणान मारता उरलो. ओगेपणान आमी ह्या संवसारांत शांती आसूंक मागुया. ह्या झुजा वरवीं जायतो इनोसंट लोक मरून गेला, जायतीं भुरगीं मरून गेल्यांत. संवसाराच्या फुडाऱ्यांनी, देशाच्या फुडाऱ्यांनी हें बरें चिंतूंक, हें झूज बंद करूंक तांकां गिन्यान मोनाचो उजवाड मागुया. भूमोगाळ बापा, दुयेंनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान सदांच आमी बरें करूंक आनी बरेपणांतल्यान तुजो मोग शिपडावंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C17 पेज नंबर 35 C17. गोंदवा कोण्यो बारीक होलक्यो मुंड्यान जाता जिवाक पोसो. मोच्या भावा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत मोचे मिसार भेटोवन जाता मनशाक. जिवा उडोवप पसंद करे मनशांक सोडून जिवीत सोडून खोशेन बापा जेजू सोवे वंता तुका जिवीत मोचे मनशांक सोडून जिवीत सोडून खोशेन बापा जेजू सोवे वंता तुका जिवीत मोचे. बापा मुखार मोच्या जिवाक नारोंक नासवाक कसलेंच नामो. कालचे भुरग्या तेंब्या वरी घालून मिसळून जिवीत मोचे जेजून वारोयलोल्या रोगान जाता रोगत सोडवणेचें. मनशांक सोडून जिवीत सोडून खोशेन बापा जेजू सोवे वंता तुका जिवीत मोचे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बो काकलूत सारा देवा, पोरण्या मनशाचो नाश साबून बागयोन आंतोनी थाय तुज्या सारक्याचो नवो मनीस रचूंक तुका मानवलें. अशें ताचे सारकी आमी नवसरून आनी तुका मानता तसलें फारीकपणाचें बलिदान भेटोवंक आमकां तुजे काकलुतीन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजा उबारा. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयलोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुज्या भक्ताच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय अशें ताचे भाग्यवन जिविताचे देखीर तूं तिका दिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान जुळायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूता आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Sorves por Deus, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना उच्च स्वर्गी sorves poraचे नावी येता तो सुभागी होसाना उच्च स्वर्गी सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेदू क्रिस्ताची खूड आनी रगत कोश्ट मरण ससूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त गियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त गियात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करचे रगत पातकाचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडसाक करात Bavartaco gud Somia ami oundo kata ani kalsitle pieta title pauti tu porote son tuje moron korgota देखून सर्वेस्परा सोमिया जेदूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी चडवणीची खास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुड्यान रक्तान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भाग्योन बाप्पा आनी फिलीप नेरी आमच्या गुणी बाप्पा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या भाव भयणाचो उगडास कर आनी तुजी कांकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्योंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन सुजे ती सपोती भाग्योन दोरमृता आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेदू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना आमेन
देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता. तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळले पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पोरवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांची आसा. सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या तुज्या दोन मृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जियेतान राजभर चलयताय सासनाच्या ससना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मातलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान चेवताना आमी गायन घेवया. D30 पेज नंबर 63. D30. Tomo Gesù vera
ताका देव जिवीत दिता ताचे जिवीत बाळगिता जोडटे दिसा उठोयता वैभवान जिवो करता आमचे काळी जोंत्रेकता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयत आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळी जोंत्रेकता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयत आसा तुका घेवन खोशी जाता प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या संस्काराच्या बोडान भागियोन आंतोनीचे देखीन तुज्या मोगाची आमकां सदांच वाट दाखय आनी तुवें आमचे भितर सुरू केलाय तो बरो वावर जेजू क्रिस्त येतलो त्या दिसाक पर्यान सोपूर्णायक पावय म्हूण आमी मागतां तुजी येतायन राजवट चलयताय सासनाच्या ससना तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकी आनी फादर हायसिंड आसात. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता तिचो कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्या नोटीस बोर्डाचेर घातलेलो आसा. भागियोंत आंतोनीच्यो इमाजी सेरपेंत हातान धरून आमच्या सोविन स्टोरांत विक्रेक आसात तुमी त्यो घेवं येता. स्टोरीज इन सिल्वर हो एक कॉफी टेबल बूक सोविन स्टोरांत विक्रेक मेळटा. ताचेर भागियोन फ्रांसीस शावेराचे कॉफीन पॅनल्स हाचेर मिलाग्रे कांतयलेल्यो आसात त्यो बुकान बरयल्ल्यो आसात तुमच्यान तो घेवं येता. गेल्ल्या मंगळाराचे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे भागियोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भागियोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागियोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बरवशान रावता.
भाग्यवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणणारा तुजी दोयाळ नदर मोशीर घाल आनी म्हजें दोलडीरपण आनी उपद्रे म्हजें उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरसो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. उंचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्दिकायेचे क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवाडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले हिणाक स्वताच्या अनुराच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमनासतना विनोती कर. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25. Santa Antoni Bogdan